येता त्या जिल्हा पंचायत वेंचणुकी खातीर वेंचणूक आयोगान आरक्षण जाहीर केला। उत्तर आणि दक्षिण गोंय मेळून वट्ट 18 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात। उत्तर गोंयांत हरमल, मोर्जे, कोलवाळ, कळंगूट, रेईश मागूश, सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स, चिंबला आणि मया हे 9 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात। हातूंतले मोर्जे, सांताक्रूज आणि सांत लॉरेन्स हे मतदारसंघ बायल ओबीसी उमेदवारां खातीर राखून दवरल्यात। दक्षिण गोंयांत उसगांव, गांजे, वेलिंग प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, नावेली, रिवणा, बार्शें, खोला आणि कुठ्ठाळे हे 9 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात। हातूंतले नावेली आणि खोला हे मतदारसंघ बायल ओबीसी उमेदवारां खातीर राखून दवरल्यात, जाल्यार रिवणा मतदारसंघ एसटी बायल उमेदवारां खातीर राखून दवरला। उत्तर गोंयचे तोरशे, हणजूण, पाळे आणि होंडा मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखून दवरल्यात। एससी खातीर केरी जाल्यार एसटी खातीर ताळगांव मतदारसंघ राखून दवरला। धारगळ, शिवोले, हर्डोन, शिरसय, सुकूर, पेन्ना दे फ्रांस, खोर्ले, लाटंबारसे, कारापूर सरवण आणि नगरगाव हे जनरल श्रेणी खातीर आसात। दक्षिण गोंयांत कवळे, नुवें, दवर्ली, कुडतरे हे मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखून दवरल्यात, जाल्यार कुट्टी, राय, गिरदोळे, सावड्डे हे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरल्यात। बितकी, खांडोळा, कोलवा, वेळी, बाणावले, धारबांदोडा, शेल्डे, पैंगीण आणि सांकवाळ हे मतदारसंघ जनरल श्रेणी खातीर राखून दवरल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।